नमस्कार, हांव सरिता फोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पोटेटो एग चॉप। ही हांवें 3 तांतयां उकडून सोलून घेतल्या। तांतयां उकडून आमकां सोलून घेवपाक जाय, ताजी कल्लां काढून घेवपाक जाय। हे हांवें 4 बटाट उकडून सोलून घेतल्या। हे बटाट आतां आमकां स्मॅश करून घेवपाक जाय। बटाट असो बरो स्मॅश करून घेवपाक जाय। तातून थोडेशें मीठ घालता, अर्दो चमचो घालता मिरयाची पावडर, तातून हांव 2 ब्रेडाचे स्लायस घालता। हे ब्रेड स्लायस आमकां मातशे उदकान बुडोवन घेवपाक जाय। हातूंतले उदक सगळें निसतोवन घेवपाक जाय। हो ब्रेड आमकां बटाटान मिक्स करून घेवपाक जाय। ब्रेड आनी बटाट बरो व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला, तातून हांवें 1 चमचो तेल घालता। एक कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तसो तातून हांव 1 टोमॅटो घालता। हो टोमॅटो हांवें बारीक शिनून घेतला। चवी पुरते मीठ घालता, आले लसणीची पेस्ट घालता। कांदो आनी टोमॅटो बरो शिजून जालो, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मसाले सगळे मिक्स करून घेऊया। थोडेशे उदक घालून मसाले शिजोवन घेऊया। ताजेर घालता ओली कोथमीर। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेऊया। हो आमचो मसालो तयार जालो। तांतयां हांवें कापून ताजे 2 कुडके करून घेतल्या। हाताक थोडेशे तेल लावन घेता। हाजेर आमकां तांती दवरपाक जाय। ताजेर हांव असो थोडो मसालो घालता। अशें आमकां सारकें बंद करून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें करून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें हांवें रेडी केले। हो हांवें रवो घेतला। रव्याच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार ब्रेड क्रम्ब वापरल्यार जाता। हो पळयात, असो सगळ्या वटल्यान सारको रवो लावन घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातून हांव तेल घालता। एक चॉप्स आतां फ्राय करपाक घेवया। परतून घेवया। पळयात, अशें करून दोन्ही वाटल्यान बरे फ्राय करून घेवपाक जाय। अशी बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। आणि पळयात, आता बरी फ्राय करून जाली, हांव काढून घेता। एक पोटेटो चॉप्स खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।